नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। बायना घरामोडील्या लोकांची सारखी व्यवस्था ना, धड जेवण खाण ना, 10 महिन्याचे भुरग्यापासून वाऱ्यार लोकांचे हाल, सरकार म्हणटा ऑल इज वेल। पब संस्कृतीचेर गोंयांत येवंक जाय निर्बंध, केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकाचे मत, श्रीपादाचो अप्रत्यक्षपणान सुदीन ढवळीकाराक तेको। सरकार मायनिंग करचे ना, महामंडळ करून सरकारान खणी चलोवपाची गरज ना, ग्रेडी प्रमाण निर्यात कर लावपाची केंद्राक सुचोवणी, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पष्ट। मार्गारेट अल्वान गोयच्या राज्यपाल पदाचो घेतलो अतिरिक्त ताबो, मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मोहित शहान दिलो पदाचो सुपूत। आणि आयतारा राती वर्ल्ड कप फायनलीत जर्मनी आड अर्जेंटिना झूज, अर्जेंटिनाचो मेसी आणि जर्मनीचो मुलर मजगती गोल्डन बुटा खातीर सर्त। खबरो विस्तारान। घरां मोडली मात रावपाची दुसरी सारकी व्यवस्था ना, खावपाक जेवण ना, तातूंत उटंगराचो पावस आणि थंडी। बायणा दर्यावेळी लागसार मोडिल्ल्या झोपडपट्टीत रावपी लोकांची सध्या ही परिस्थिती जाल्या। ह्या लोकां खातीर सरकारान तात्पुरती व्यवस्था केल्या, थंय 10 महिन्याचे ल्हान भुरगें आसा। बायणा रावल्यार तांच्या जिवाक धोको आसा हे कारण दिवन सरकारान भर पावसान तांची घरां मोडली, मात लोक वाऱ्यार पडले। पळयात प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। बायणा दर्यावेळेर बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्यो सुमार 68 खोपी सरकारान शुक्रारा मोडल्यो। दर्या ल्हव ल्हव फुडें सरपाक लागिल्ल्यान हो वाठार दर्याच्या भितर येवंक लागला, ताका लागून लोकवस्ती उदकापोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो। लोकांच्या जिवाक धोको आसा अशें म्हणत सरकारान थंयची बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडून उडयली। पूण सरकारान हें काम मनीसपण गुड्ड्याक मारून आनी कसलेंच नियोजन करनासतना केलां अशें दिसता। तूफान से बचाने का है, जगह दिखा के तुम लोग तूफान से बचाया, बारिश में मार डाल रहे हम लोग को, खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, नल चालू रखा, सिर्फ पानी पी के मरेगा हम लोग। ल्हान भुरग्यांक रोग वा दुयेंस रोखडेंच जाता, पावसांत तर ताचो सामको भंय आसता। असल्या वेळार तांची सामकी जतनाय घेवची पडटा। मात ह्या लोकां मदीं एक 10 महिन्याचें भुरगें आसा। पळयात त्या भुरग्याची आनी ताच्या आवयची कितें परिस्थिती जाल्या ती। 10 दिन का लेके किधर जाने का, हम लोग घर में कोई आदमी नहीं, उसको पानी नहीं, कुछ नहीं, तेल नहीं, कपड़ा नहीं बच्चा को। सरकारान ह्या लोकां खातीर कुठ्ठाळे आनी चिखले वाठारांत तात्पुरती व्यवस्था केल्या, मात थंय म्हत्वाच्यो गजालीच नात। जेवण खाणाची सारकी पुरवण ना, उदक ना, रावपाची धड व्यवस्था ना आनी तातूंत पावस। आमच्या आनी आमच्या भुरग्यांच्या जिवाची धडगत ना ही भिरांत ह्या लोकांक सतायता। हे लोक रावतात त्या वाठारांतल्या लोकांकय तांची काकूट दिसता, मात लोकांची काळजी घेवपाची आनी सुरक्षेची जबाबदारी आशिल्ल्या सरकाराक मात ताचें कांयच पडिल्लें ना अशें दिसता। मिनिस्टर भी हुई रे वोट मागता येता मेरे रोखडेचो हे गरीब न्हू, मिनिस्टर आहे मिलिंद नायक आणि काउन्सिलर के लांडेस भी हुई आता। शुक्रारा बांदकामां मोडटना कितें परिस्थिती जाल्ली ताचे विशयी एकलो उलयलो। सगळे मोडले, सगळे होमलेस झालेले आता खंय वचपाक कोण ना, ते काल येले डायरेक्ट मोडपाक स्टार्ट केले, कोणी सांगूंक ना, अनाउन्समेंट करूंक ना, तुमकां लागून बस आहा, तुमकां लागून कितें तरी शेल्टर दिल्ल्या, काय करूंक ना। ते एक्चुअली मोडपाचे ऑर्डर नासले, ते वेकंट करपाचे ऑर्डर असले आणि आम्ही खंय वचना आता, सगळे डिसायड केले हिंगाच आसतले आमी। राजकारणी आमचो फक्त वोट बँक म्हणून वापर करतात, गरज आसता तेन्ना कोणच मदत करना अशें हे लोक सरळ सांगतात। इधर ना वोट मांगने तुम नहीं तो हम नहीं बोलेगा, अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं, क्यों सो गए सब लोग? वोट मांगता जब जाके हम लोग हाथ पकड़ता, अभी क्यों हाथ छोड़ा हम लोग? हो पुराय प्रकार त्रासदायक आसा, मात सरकाराक आनी सरकारी अधिकारिणीक ताचे कांयच पडिल्लें ना। मुख्यमंत्र्याक हाचेर विचारल्यार तो कायदो दाखयता। दर्यान व्हांवून गेल्यार तूं ताका जबाबदार आसा, ऑर्डर दिल्यार कितले दिसतले? जर कोणाक स्टे घेवपाचो आशिल्लो वचूं आसलो न्ही, वी हॅव नॉट डन इट इन अ सडन मॅनर, वी हॅव इशूड देम नोटिसीस, एवरीथींग प्रोसेस हॅज बीन डन।
Those 8 people now are at their own risk if they stay there. Rehabilitate हो वेगळो विषय. आमी उपजिल्लोधिकाऱ्याकय विचारले. सगळें सारकें आसा, कोणाकच कांयच त्रास ना अशें ताचें मत. कोण थंय उगड्यार ना, सगळ्यांनी आपले सगळे हे व्हेले, सामान हे व्हेले आनी ती सगळ्यांनी भाड्याचे रूम करून रावले ते. आता थंय तांचे जे कोण लिडर आसा तांच्यांनी तांकां थंय एकठांय केल्या. तांकां जर तुमी एक 2-3 मिटिंगेन मातसो आसा, बिजी आसा, मागीर म्हाका फोन कर. सरकारी अधिकारी म्हणटात सगळें सारकें आसा, पूण सुवातेर वचत जाल्यार वेगळेंच चित्र दिसता. लोकांच्या सुरक्षे खातीर म्हूण सरकार तांची घरां मोडून उडयता. तांचे खातीर रावपाची सारकी वेवस्था करनासतना घरांचेर बुलडोजर घालता. सरकाराक तांची घरां मोडपाक पावसा दिसांनीच म्हूर्त मेळ्ळो. कायदो पाळपाचे नादांत मनीसपण शेणले काय कितें हो खरो प्रस्न. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. पब संस्कृतीचेर गोंयांत निर्बंध येवंक जाय अशें केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकाक दिसता. गोंयचो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान पबा विशीं उक्तायल्ल्या मताक श्रीपाद नायकाचो तेंको आसा अशें दिसता. दाबोळी विमानतळाचेर रोखडेच ई-व्हिजा पद्दत चालीक लायतले अशें श्रीपादान सांगलें. तो दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत जाल्ल्या एका कार्यावळी वेळार उलयतालो. गोंयांतल्या पब संस्कृतीचेर निर्बंध घालूंक जाय अशें निवेदन भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान केल्ल्यान गोंयांत आनी देशभर बरोच बोवाळ जाल्लो. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकूय आतां तशेंच म्हणूंक लागला. इको टुरिजम टुरिस्ट वाडटले. तुमकां कितें दिसता, सपोज जर पब बीन गोंयांत वाडयले, पब कल्चर जर आयले जाल्यार टुरिजम वाडटले? ना ना ना, जो जो कल्चर तो एकूण आमचे संस्कृतीक कितें बसता जो आमी सगळ्यांनी विचार करूंक जायो. लक्ष आयलें आनी म्हणून हे हांगसरल्यान ते दुसरे कडेन आमी लोकांक जर दुसरी संदी दिना जाल्यार हे तुजी संस्कृती वाडत रावतली, जी आमच्या हिताची न्ही. आनी म्हणून हे सगळ्यो वेगवेगळे तरेचे टुरिजमाचे ब्रांचीस वाडपाची गरज आसा. सो पब कल्चर गोंयांत प्रमोट जावंक जाय. पबाक कोण प्रमोट करची ना, कोणाच्या हातूंच्यान ना. लास्ट टायम जो PW मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला की पब कल्चर शुड नॉट अलाव इन गोवा, तुम्ही कितें म्हणटा? म्हणजे टुरिजम सेक्टर ताजेर तितून तकलें कितें तें हांव नकळो, परंतु हाका कंट्रोल करचो इतलें आमी म्हणू शकता. दाबोळे विमानतळाचेर ई-व्हिजा पद्दत रोखडीच चालीक लागतली अशें श्रीपाद नायकान सांगलें. व्हिजा मेळपाक इंडिया सदांच अशें इंडियेक सदांच लेट व्हिजा मेळटा अशें म्हणटाले. ताका लागून ट्युरिस्ट डायवर्ट जाताले, मागीर श्रीलंके वताले, मलेशिया वताले, मालदीव वताले. त्यामुळे आमी रिक्वेस्ट ह्या वेळी सुरवाती पासून आमी रिक्वेस्ट करतले की हो एक विशय जो आसा तातूंच्यान की अडचणीचो मार्ग तो आशिल्लो आनी त्यामुळे ई-व्हिजा जाल्ले कारणान आनी आमी फर्स्ट स्टेजीक आतां 9 घेतलात, परंतु सादारण आनी ताचें एक्सपान्शन जातलें, आनीक स्टेटीक आनीक एअरपोर्टाक ताची फेसिलिटी मेळटली. पर्यटन धंदो वाडचो म्हूण विमान तिकीट दरांचेर नियंत्रण घालपाचो सरकाराचो विचार आसा. मिनिस्ट्री प्रयास कर रही है कि एयरफेयर कंट्रोल करे और वीज़ा की फ़ी भी कम करे. एक प्रॉब्लम है वीज़ा की फ़ी कंपेरेटिवली टू द श्रीलंका और मालदीव. वी आर चार्जिंग $100, दे आर चार्जिंग ओनली $25. सो तो बराबर लाने के लिए हम कोशिश करते. गोंयांतल्या सुमार 300 तरणाट्यांक टुरिस्ट गायड म्हूण प्रशिक्षण दिवन सेवेत घेतले अशें पर्यटन मंत्र्यान सांगलें. देशांतल्या सुमार 1700 तरणाट्यांक अशें प्रशिक्षण दितले. प्रशिक्षण पूर्ण केल्ल्या तरणाट्यांक तांणी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. स्टुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. सरकार मायनिंग करचें ना, महामंडळ करून सगळ्यो खणी सरकारान चलोवपाची गरज ना अशें स्पश्ट मत मुख्यमंत्र्यान उक्तायलां. सगळ्यो खणी सरकारान चलोवच्यो अशी मागणी शुक्रारा पत्रकार परिशद घेवन गोवा फावंडेशनान केली. मिनाच्या ग्रेडी प्रमाण निर्यात कर घेवचो अशी सुचोवणी आपणे केंद्र सरकाराक केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. गोंयांतलें मायनिंग काडपा खातीर सरकारी महामंडळ घडोवपाची गोवा फावंडेशनाची सुचोवणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भायर मारल्या. आय हॅव रिजेक्टेड इट आउटसाइड लॉंग बॅक. तुम्ही परत तेच प्रश्न कित्याक विचारता? आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट आय विल डू एनीथिंग अदर दॅन कॉर्पोरेशन. ओनरशीप ऑफ द लँड इफ इट इज विथ यू सपोज आय कांट आस्क यू टू वेकेट इट. आय कांट अलाव यू टू एक्सट्रॅक्ट टोल. सरफेस रायट ताजो 114 त्याचे नाव आसा पळय ताजो आसतलो. मायनिंगा खाला आशिल्ली जमीन सरकाराची न्ही ही गजाल मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केली. गोईंग बाय द ऑर्डर वी हॅव कन्सल्टेड देम. वॉट इज रिक्वायर्ड इन द मायनिंग अँड मिनरल ॲक्ट इज बीइंग डिस्कस्ड. सो पॉसिबली बाय इन द नेक्स्ट असेंब्ली नेक्स्ट पार्लमेंट दे मे अमेंड ॲक्ट स्लाइटली टू करेक्ट सर्टन सिच्युएशन्स की रॉयल्टीक कितें तरी एक करेक्ट पॅरामिटर आसचो पडटलो जातूंतल्यान स्टेटींक रॉयल्टी सारकी मेळूंक जाय. बट इट वील ऑल्सो डिपेंड ऑन मेनी फॅक्टर. वॉट वॉज हॅपनिंग, स्टेट वॉज गेटिंग 10% and central was getting 30% on export.
So it was not a correct situation. Low grade, the royalty can be small, but high grade, the royalty has to be higher. export duty low grade. Absolutely. Then cost of extraction is same. Extraction cost will be exactly same. So grade wise export duty एक्सपोर्ट ड्युटी असली जाल्यार ग्रेड वायज असल्यारूच तुका परवडटलें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. राजस्थानची राज्यपाल मार्गारेट अल्वान गोयची राज्यपाल म्हणून शेनवारा अतिरिक्त ताबो घेतलो. मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मोहित शहान तिका पदाची आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो. हो सुवाळो दोनापावला राजभवनात जालो. व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर वेव्हार प्रकरणात चौकशी जाले उपरांत भारतवीर वांचून 4 जुलयाक राज्यपाल पदाचो राजिनामो दिल्लो. आता घेऊया एक विराम.